येदळते हांव कशें केलें, वॉट डीड आय डू सो फार, आनी मुखार हांव कसा करचें, वॉट वील आय डू नेक्स्ट. आतां म्हाका कसं ना आड करता आसा, वॉट इज ब्लॉकिंग मी, हाजे भशेचें हांगा आनी कसा आसचा पुरो, वॉट कॅन बी बेटर दॅन दीस. असल विचार आमगेल्या पुरो जनाल मना येता आसता. असला एक विचारधारे बगे आशिल्ल्या एक नवेची नमुन्याच्या पुस्तक, असलं एक फिलॉसॉफी वयरी उजवाड घालची तसलं पुस्तक आज हांव वाचिल्लें. नमस्कार. एक पुस्तक कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांके स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींतल्या अनेक विनूतन जावन आशिल्लें पुस्तक घेवन हांव आज तुमगेल्या मुखार आयला. आज आमी पळयत तसलें पुस्तक सारा हर्वे म्हणजे एक ऑथरान बरयलें तसलें कायझन म्हणजे पुस्तक. कायझन म्हळ्यार कसा ना, कायझन म्हळ्यार एक प्रिंसिपल्स. इट इज ए मेथडॉलॉजी or methods to transform your life in small steps, little changes which are intended to enlighten your life. म्हळ्यार सुलभ जावन सांगचे जाल्यार चेंज फॉर गुड, जो चेंज फॉर बेटर. आमी कशी एक सन्न एक कार्यक्रम दुखून कशी एक हॉड नमुन्याचे चेंज हाडयत, परिवर्तन हाडयत म्हणजे ह्या पुस्तकान तो भारी चंद रितीर सांगिल्लें आसा. आमगेलो ऑथर तांणी जपाना चमकलें ते जपाना वतरी तांकां ह्या कायझन म्हणजे एक फिलॉसॉफी बगे कळ्ळा. तांत दुखून तांगेलें जीवन फुल्ल चेंज जाल्ला. सो ह्या काणी तांणी पुरो जनाक कळका म्हणून ह्या पुस्तक बरयलां. फस्टाक कायझन म्हळ्यार कसा ना, तें तांकां कशी कळ्ळा, ताजे हिस्ट्री कसा ना म्हणून तांणी ह्या पुस्तकांत बरयलां आसा. कायझन म्हणजे एक वर्डाच्या मिनिंगा दुखून ह्या पुस्तक स्टार्ट जाता. कायझन म्हणल्या नंतर स्टार्ट खंय दुखून जाता. एक कसनी आमी नवेची वाजिता ती नवे शिकता म्हणटाना आमी खंय दुखून सुरू करचें म्हण एक क्वेश्चन येता. कायझनान सांगिल्ले प्रकार केन्ना आमकां कळटा की देर इज ए रूम फॉर बेटरमेंट, देर इज ए रूम फॉर चेंज. दॅट इज द बिगिनींग ऑफ कायझन. कशी आमकां एक कसनी एक सिच्युएशन आणतो, ओके आमी हांतो आनी कितें चांग कोर येता म्हण एक आमकां एक रेकग्निशन येता की that is the beginning when we are applying what we have learned to the principles of Kaizen म्हणून. तशी ह्या पुस्तकांत आमगेल्या डेली लायफाच्या आमी डेली कसा पुरा करता पळय त्या पुरो एक विशयांत कशी आमी एक चेंज हाडयता, कशी आमी आमगेलें जीवन ट्रान्सफॉर्म करता म्हणून भारी एक चंद रितीर सांगिल्लें आसा. ह्या पुस्तकाचो विशेश कसा म्हळ्यार हांतू हें एक साना पुस्तक आनी ह्या पुस्तकांत पुरा विषय भारी एक सन्न रुपार सन एक वन लायन मेसेज रुपार आनी एक की नोट्स दिलेलो आसा. तशें जावन हें वाचितना भारी खुशी जाता आनी आमकां वगी अर्थ वर जाता. आमगेल्या डेली लायफांत आमगेल्या खाण जेवण धरलेलें, आमगेल्या न्हीद धरलेलें, आमगेलें काम, आमगेली फॅमिली, ह्या पुरा विशया बगे आमी कशी तांतू सन्न चेंजीस हाडून कशी आमगेल्या लायफ बेटर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमकां पुरा कसं जावं का म्हळ्यार इन्स्टंट रिजल्ट जाय. आमी आज कसन की शिकले म्हाका फाय ताजे रिजल्ट जाय, तेन्ना ताका आमी तितले एफर्ट्स वर घालका जाल्यार ते रिजल्ट येना जाल्यार आमकां तितलेची बेजार वर जाता. जाल्यार ह्या कायझनाचे विशेश कसा म्हळ्यार हांतो आमी हॉड मटाचे चेंजीस कांय करना. ते वी आर डुईंग स्मॉल अँड व्हेरी स्मॉल चेंजीस इन अवर डेली रुटीन्स. ह्या चेंजीसा दुखून आमगेले डेली रुटीनांत कांय मस्त फरक येना. केन्ना आमी अशी करता की तेन्ना आमकां हे चेंजीस कश्ट म्हणून दिसना. कशी आमगेले एक खाण जेवणा विशयांत जाल्यार आमी कसा खाता ते आमी आनी कसन चांग रमुनेच खावेत, कशी खावेत आनी कसन खावचे उण करत, कितली खावेत, केन्ना खावेत, असल पुरा सन्न विशय. ह्या विशया बगे आमी केन्ना गमना दिना. ते खावन जात तर मागीर रूढ कसता हांव सम बैसून खावे आशिल्लें आनी के लायक रिती रुचीर खावे आशिल्लें म्हणून. असल सन्न विशया बगे तांणी एक भारी चांग रितीर सायंटिफिकली प्रूवन तशीच एक ताका एक फिलॉसॉफिकल टच आसूचे वरान एक कॉन्सेप्ट ह्या बुकांत एक्सप्लेन केलेलो आसा. ह्या पुस्तकांत ओके खाण जेवण जाल्ल्या मागीर कसं जाय आमगेल्या जिवनांत एक उलयतना आमी सकाळीं उठयले दुखून आमी उठयतना आमगेले दीस कशी सूर जावं का म्हूण आमी डिसायड करता. ते दीस
आमगेल्या जिवनात कसं नाही चलता आसता पुरो जाल्यार आमी उठयले तेन्ना आमगेल्या मनांत कसो धांवता आसता मनांत कसो एक विशय आसता तें पुरो आमी कशी एक चांग रितीर कन्वर्ट करचें हाव टू स्टार्ट अवर डे विथ अ स्मायल हाव टू स्टार्ट अवर डे विथ हॅपिनेस म्हणजे एक सणाची कॉन्सेप्टा ಬಗ್ಗೆ एक भारी चंद रितीर तांणी पुरो एक्सप्लेन केलेलो आसा तशीच आमी मुखार वतना आमी चेडूं शिकता ती मागीर आमगेले मालगडे तांणी कामां वतात ह्या पुरो तांगेल्या एक फिल्डांत तांणी कशी तांगेले दीस एक भारी चांग रितीर काडी येता म्हणून ह्या पुस्तकान सांगिल्लें आसा आमी वाजूच्या बसतना कशी वाजूच्या म्हळ्यार पुराजन एकूल्याक आसना ती पुराजनाक तांगेल्या वाजूची टायमार तांगेल्या वाजूची स्टायल काम करची स्टायल पुरो आसता त्या पुरो आमी जनरल जेवन सांगचे जाल्यार कशी करूं येता वॉट कॅन बी बेटर दॅन दीस आमी आत्तां करच्या भशी हाजे भशी आनी चांग रितीर कशी करूं येता म्हणून ह्या पुस्तकार सांगिल्लें आसा तशीच ह्या पुस्तकांत मस्त नमुन्याच्या मस्त एक विशया ಬಗ್ಗೆ पुरा तांणी भार लायकोन एक्सप्लेन केलेलो आसा आमगेला खाण जेवण धरलेलें आमगेल्या फॅमिली धरलेलें आमगेल्या वर्क धरलेलें ದುಡ್ಡು मागीर जिवनांतल्या वरलेलो पुरा विशया ಬಗ್ಗೆ भार एक चंद रितीरी आमकां एक नवेची एक वाट दाखयलेलो आसा ह्या कायजन म्हणचे एक पुस्तकांत ह्या पुस्तकांत तांणी खाली स्टार्ट करतना आजीक आत्ताक आमी कसो करूं येता कशी आमी आमगेल्या जिवन आनी लायक करून घेवं येता म्हणून सांगिल्लें आसा तशीच आज मात्र चांग जाला पुरो वा दिसय चांग जावची नाका वा तशी मुखार वतना आमी आज केलेले चेंजीस फाय आमी आनीक एक कशी लायक करूं येता आनी तो नेक्स्ट दीस वतना आनी कशी लायक करूं येता तशी ओवर द पिरियड ऑफ मंथ्स इयर्स लायफ लाँग ट्रान्सफॉर्मेशन लायफ लाँग चेंजीस लायफ लाँग बेटरमेंट आमी कशी करूं येता म्हणून ह्या पुस्तकांत भारी चंद रितीरी सांगिल्लें आसा ह्या पुस्तक वाचून म्हाका भारी खुशी जाल्ली तुमी वरां येयाती ह्या पुस्तक वाजयाती आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररी येवन पुरो जने वाजुया म्हूण सांगताची आयच्या ह्या कार्यक्रम हांव हांगाचे मुगसिता सर्वांके नमस्कारू देव बरें करो